देवाचें उतर ह्या नियाल माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. दर दिसा तोरे तोरेच्या मनशांक आमी मेळटा. तातूंतले थोडे बरे आनी थोडे वायटूय आसतात. तांचे वागणुचेर नियाल केल्यार आमकां कितें ना कितें तरी शिकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां सांगूंक सोदता की वायट मनीस जो शिडूंक आसता ताचे शिडूकायेंतल्यान आमी शिकूंक गरज. ह्या कारबाऱ्याच्या जिवितांत एक क्रायसीस कशी आयली पूण हे परिस्थितींतलो भायर करूंक ताणें उपाय घेतल्या आनी तो जोैतेवंत जालो. असली क्रायसीस व परिस्थिती कोणाच्याय जिवितांत येवंक शकता. जेन्ना म्हज्या जिवितांत येता तेन्ना हांव ते परिस्थितीन कशे प्रमाणे फुडो कोत्ता काय देवाचेर पातयेता काय. दुसरी वस्त म्हणल्यार देवान दिलोली गिरेस्तकाय वो गूण हांव कशे तरेन उपयोगांत घालता काय. हांव एक जबाबदारेचो आनी विश्वासी कारबारी मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.